MP फंडांतल्यान दिव्यांगांक दिल्ल्यो दुचाकी कंपनीन आजून तांकां दिवंक नाशिल्ल्याचें वृत्त गोमंतक टीव्हीन बेरेस्तारा केल्लें. ताचेर काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान स्पश्टीकरण दिलां. दुचाक्यो आजून मेळूंक ना हाचे खातीर तांचो खासदार सारदिनाक न्हय जाल्यार राज्य सरकारा कडेन बोट दाखया अशें ताचें म्हणणें आसा. कांय दिसां फाटीं दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान MP फंडांतल्यान कुडचड्यार दिव्यांगां खातीर खासा दुचाकीचें वांटप केल्लें. हे गजालीक सप्ताक मायज जाले तरी आजून ते दिव्यांगांक त्यो दुचाकी मेळ्ळ्यो ना. हे विशीं एका लावार्थी दिव्यांगान गोमंतक टीव्ही कडेन आपली व्यथा मांडिल्ली. दुचाकी मेळूं ना वेल्यान तांचे कडल्यान इन्शुरन्साचे 9,000 रुपया भरून घेतले. हे सगळे घाळपणाचेर त्या दिव्यांगान नाराजी उक्तायल्या. सर ते आमच्या हाती अजून पडलो नाही आणि तेणे आमकां बायक दिले म्हणल्यार कंपनी आमकां रिलीज करपाक रेडी ना म्हणटा. आमी थंय रजिस्ट्रेशन बी केलो आमी रजिस्ट्रेशन बी करून हाडलो आहा आणि 13 सप्टेंबर हांवें रजिस्ट्रेशन केलोलें आनी तेको आतां विचार जाल्यार ते म्हणटा आमी रिलीज कोन्नाय म्हणटा. आमी इन्शुरन्स बी बोल्ले आमकां तें पयशे भरपाक लागले ते 9,000 आमी बोल्ले. जी न्यूज हांवें तुमची पयली जी आमच्या खासदारान ज्यो ह्या म्हयन्यात आमी कार्यक्रम केलो आणि जवळपास म्हाका दिसता 12च्या वयर आमी कितें बायक्स डिस्ट्रिब्यूट केल्यो आणि त्यो बायक्स तुमी पळयत जाल्यार आमी वेरियस मतदारसंघांतल्यान रायट फ्रॉम काणकोण धरून कुडचडे धरून फोंडा धरून वेळ्ळी कुंकोडे अशा पुराय आणि वेलसांव अशा पुराय सगळ्या वाठाराच्या मतदारसंघातल्या लोकांक जे डिसेबल्ड लोक आसा हांकां आमी त्यो बायक्स दिल्यो. म्हाका आनी एक सांगपाक जाय की आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार हाणें आज मेरेन जवळपास 50च्या वयर बायक्स दिल्या. पूण तेच जर तुमी फिगर नॉर्थ गोवाचो जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका जी म्हायती मेळ्ळ्या पळय ते 10चेर आसा आंकडो. सो हाजे वयल्यान कळटा की काँग्रेस पक्षाचो खासदार हो सामान्य लोकांक लागून डिसेबल्ड लोकांक लागून पिडीत जनते लागून काम करता. ताजेर तुमी पयली एक विचार करात की MP लेड फंड जे आसा ते केंद्र सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान हे फंडान ते येतात आणि ते फंड आमचो खासदार चेक सायन मारना. ते फंड इज मॅनेज बाय द कलेक्टर्स आउट गोवा म्हणल्यार ह्या सरकाराचो एक कर्मचारी. सरकार कोणाचें आसा? डबल इंजिन सरकार म्हणल्यार राज्यांत BJP विच इज भ्रष्ट जुमला पार्टी आणि केंद्रात BJP विच इज भ्रष्ट जुमला पार्टी. हांचें काम फक्त जुमला, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि करप्शन. आतां हाचेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान स्पश्टीकरण दिलां. तो बोट दाखयता राज्य सरकारा कडेन. MP फंडा खाला मेळिल्ल्या पयशांचो वापर करपा खातीर राज्य सरकाराची परवानगी लागता. दुचाकी कंपनीक आजून पयशे कित्याक मेळूंक ना हे खंय कलेक्टराक विचारपाची गरज आसा. हे डबल इंजिन सरकाराचे अपयश म्हण पाटकराचो आरोप. आमच्या खासदारान आपले जे फंड येता पळय ते सारखे युटिलायज करून जे पीडित लोक जे आसा गोंयचे तांकां ताणें वेलफेअराच्या नात्यान ते बायक डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. सो म्हजी मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन की ताणें भितर इंटरव्यून जावचे आणि त्या कलेक्टरान आजुनूय कित्याक ते डिस्बर्स करूना हाचेर चवकशी जावची. कलेक्टरान मनी डिस्बर्स करूंक नासले अशें तो म्हणटा न्ही तो पीडित जाका कोण पळय बेनिफिशरी बायक मेळ्ळ्या ताणें बायक दिला की डीलर सांगता की पयशे मेळना म्हणून. पयशे खासदार आपूण सायन मारून दिना. पयशे हे कलेक्टरा कडल्यान डिस्बर्स जाता आनी कलेक्टर म्हणतो गव्हर्मेंटाचो कर्मचारी. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर.